हे प्रेस कॉन्फरन्स AI कॅमेरा लागून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे 4 स्पॉटाचेर मडगांव फातोर्डा बसयलेले आसा. एक जवाहर स्टेडियमा कडेन, एक आलेम सर्कल, एक बोलशे सर्कल आनी एक ओल्ड मार्केट. आतां हांवें हे AI कॅमेरा हांगा कित्याक नाका हें सांगपाक तुमकां सामकी गरज आसा. बरें, मिनिस्टर सांगता सगळें बरोबर, शिस्त लावपा जाय, करेक्ट मेजर्स दाखोवपा जाय. फॉर दॅट मॅटर तुमी मातशें तांकां एक अवेरनेस प्रोग्राम दिवपा जाय आशिल्लो, सच एज व्हिडिओ काडून दिवंक जाय आशिल्ले ऑर समथींग दॅट वील हेल्प पीपल की बाबा एक्झॅक्टली ते AI कॅमेराचेर वतगीर ते जंक्शनचेर वतगीर बाबा आपूण कितें करपाचें, कशें वचपाचें. आतां ती AI कॅमेरा हांवें फाटल्यान तुमकां चारीय हातूंत डिटेल एक्सप्लेन करता हांव ती कित्याक वर्केबल जायना ती. आतां म्हजें एकूच विचारपाचें आसा गव्हर्मेंटा कडेन, जेन्ना AI कॅमेरा तुमी बसयता जंक्शनाचेर, ते AI कॅमेरा जंक्शन क्रॉस करून जेन्ना मनीस वता तो आपलें हेल्मेट काडून दवरता, जो कायदो मोडपाचो आसता, जो स्पीड मारून फुडें वता, ताका तुमी डिटेक्ट करपाक तुमचे कडेन कांयच उपाय ना. AI कॅमेरा तुमचें इंटरनेट इन्फॉर्मेशन दिता की इट इज 70-30 वीथ प्रायवेट पार्टी. Why government is giving 70% to private party? Why don't they do their own AI source? CCTV सादो फुटेज जर तुम्ही लायली जाल्यार लोकांक सारकी शिस्त येता. आनी दुसरें म्हणटा हे AI लायतकीर तुमी 5,000 10,000 तुमकां जाय तितले फायन मारता. ते काय तुमी डिस्क्लोज अजून पर्यंत करूना इन पब्लीक. बाबा एक्झॅक्टली फायन कितें येतलो, कोण म्हणटा इन्शुरन्साचो येतलो, कोण म्हणटा पोल्युशनाचो येतलो, कोण म्हणटा लेन कटिंगाचो येतलो. लेन कटिंग हो प्रकार तुमी हांगा गोंयांत एज्युकेटूच करूना, कोणाक दाखोवंकूच ना बाबा एक्झॅक्टली लेन कटिंग कशें जाता. हांव एक एग्जांपल दिता तुमकां. आतां हांव शारदा क्लासीक फातोर्डा साकून चौगले शोरुमा कडल्यान लेफ्ट मारून रवींद्र भवना कडेन वता. हांव चुकून लेफ्टान थंय पार्किंग केल्लें आसता, एक ऑलरेडी आनी एक लेन लागिल्ली आसा लेफ्टान वचपा, सो म्हजी व्हेकल रायट सायडीक उरता. आय एम थर्ड ऑन द लायन. आतां ही सगळी व्हेकल वत म्हणटा हांवें अशी घुंवडावची पडली. द मोमेंट हांव टर्न मारले त्या बरोबर म्हाका ते लेन कट केलो म्हणून तालांव आयलो, अलॉंग वीथ अदर तालांव, कितें नंबर प्लेट सारकी ना आनी कितें ना. सो वाय टू ट्रबल पीपल. तुमी पळय हें इलेक्शन इयर, तुमी लोक अशेंच तुमचेर बेजार आसा. हांव ग्रासरूट लेवल काम करता, म्हाका खबर आहा लोक अशेंच बेजार आसा. तुमी हें करून तुमी हे खेपेक त्रास करता लोकांक, पळय लोक सामके बेजार आसा. AI कॅमेरा म्हणटे प्रकरण आमच्या गोंयांत 1.6 मिलियन पॉप्युलेशन. फक्त 3 स्टेटींनी AI कॅमेरा आसात. एक आसा केरला, दुसरो गोवा आनी तिसरो उत्तराखंड. अदर दॅन दॅट देर इज नो प्रोविजन ऑफ AI कॅमेराज. इन्स्टेड ऑफ दॅट आतां तुमी युनिवर्सिटी कडल्यान तुमी वयर GMC युनिवर्सिटी टू पेंजीम वता, तालिगांव वता, थंय कॅमेरा बसयल्ले आसा. म्हाका बसून पडलो फायन. फोटो येता, बसया न्ही ते कॅमेरा. आनी एक कडेन जंक्शनाचेर बसून पर्पज सेटल सॉल्व जायना. जर तुमकां AI कॅमेरा काडून हे CCTV फुटेजचे कॅमेरा समज जर सगळे कडेन बसयले थंय तुमी शिस्त लोकांक लावंक शकता. पूण 500 1000 ताजी वॉर्निंग नीड बी तुमी स्ट्रिक्ट रावपाकूच सोदता जाल्यार लायसन्साचेर 3 टायम जर एक ऑफेन्स जालें जाल्यार तुमी तें ताजें हें डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय लायसन्स 3 वॉर्निंग दिवन. आतां हें सगळें जालें म्हणटकीर एक PWD मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो की AI कॅमेरा आनी PWD कांय संबंद ना म्हणून. हांव इन्फॉर्मेशन इंटरनेटा वयलें दिता PWD मिनिस्टराक. डेजिग्नेटेड टू स्केल to 92 location across Goa under Public Works Department and Goa State Road. In 2019, PWD department had selected TA, technical assistant, and sent them to BITS Pilani for expertise. I remember that. हे एक्सपर्ट जातले आनी तांकां हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान PWDचे अलायनमेंटाक हाका ताका ते यूज जातले. ते आज पर्यंत खंय आसा ते कोणाक खबर ना. ते शिकून जाले तांचे ते एक्सपर्ट जाले. PWD मिनिस्टरान ते तांकां परत हे अशें टॅक्निकल हातूंत भितर हाडपा जाय. आमचे पर्पज कितें आसता की एक्सिडेंट न जावचो, कायदो लागू जावचो
But with this AI camera, it does not serve the purpose. Now I'm taking you to practically to the all the circles in Margao and Patoda as well. Let us start with Bolshe circle. Bolshe circle is circle where one road goes to Portoli, this road. One road goes to railway station, other one comes to Borda, and this road goes to police station, Harlem circle. Now you see, this circle has got this side no service road. Road आसा, पण सर्विस रोड ना म्हणजे सेपरेट लेन ना सर्विस रोड. सो हांगा कंजेशन जाता. हांगा दोन लायनी तातूंत भितर हांगा पार्किंग आसता. ही सायड बरी आसा. वो रोडूय बरो आसा. वो रोड आसा ओडीपीचे ताका 30 मीटर आनी एक्चुअली हांवें वेचलो तो 27.68 मीटर्स आसा. वो रोड सारको आसा. वो रोड सारको ना. वो रोड ओडीपीचे दाखयला 20 मीटर्स and as for the site it is 14.80 meters with no service road. War road असा 30 meters, at side at लोक 13.36 meters आणि फक्त यासाठी 6 meter service road असा to go to Portoli. This is okay. आता म्हाका सांगा तुम्ही will go to ODP. This is the ODP of Bolshe circle. ही side आल्ले म्हाका Portoli वता तो service road तुमकां दाखयलो हांवें. त्या सर्विस रोडाचेर 150 FIR दिला. एज पर ओडीपी 150 FIR दिला. हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगू शकता तूं हांगा AI कॅमेरा बसयले जाल्यार हांगा समज जर 150 FIR दिलो ही प्रॉपर्टी आसा एप्रोक्सिमेटली 15,000 स्क्वेअर मिटर आनी हांगा बिल्डिंगी येतल्यो तूं हें कशें हँडल करतलो? आर यू लुकिंग दीस AI कॅमेरा फॉर टायम बीइंग टेम्पररी और परमानंट? हाउ इट इज पॉसिबल? हियर इट इज शोन C2 FIR. C2 FIR is again 150 FIR. Again in this corner there will be a huge building. Already there. आता एक असे प्रकरण बोलचे सरकारला चालू. Let us go to Pandit Jawaharlal Nehru Stadium. आमचो स्टेडियम आसा. हांगानी कंजेशन पळयात तुमी. हांगा चॅपल आसा. ताजे पयलीं टेम्पल आसा. No religion will allow to touch the temple and the church. The chapel. No way. So आम्ही रवींद्र भवना कडेन येता अंबाजी वचपाक हांगा कशेंच लेफ्ट मारूंक मेळना. देर इज नो सर्वीस रोड. फातोर्डा साकून आगाडी साकून शारदा क्लासिका कडल्यान आमी येता हांगाय टर्न मारपाक मेळना. नो सर्वीस रोड. हांगच्यान अंबाजी साकून येता आनी आमी फोंडा वता थंय टर्न मारपाक मेळना. थंय ऑलरेडी गाडयो पार्क आसता. हांगा गाडयो पार्क आसता. हांगा गाडयो पार्क आसता. हांगाय टर्न मारूंक मेळना. कशेंच मारूंक मेळना. आतां तुमी सिग्नलाक टायमर आसपाक जाय. तो टायमर तुमचो ना. मिनींग 15, 14, 13, 12, 7, 6, 5, 4. You come down. Now you cannot cross because येलो येताना आपल्याला चालवं पडटलें. हांव खंयच ना. तुमी चालवंक घालपा लागून हांगा टायमर खंयच बसोवना. कित्याक हांवें टायमर बसयना तुमी? इवन वेर्ना जंक्शन टायमर ना. कमिंग बॅक टू ODP ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. हांगा मजा पळयात. स्टेडियमाच्या ऑपोजिट फुटबॉल गेमीचे पार्किंग जाता पळयात. थंय 300 FIR दिला. 300 FIR in the heart of the Margao city, Patoda. 300 FIR. Area is 15,000. 15 3 are 45. 45,000 plus loading, bidding, load 60-70,000 FIR हांगा येतलो. 60-70,000 म्हणजे कितले फ्लॅट जाले, कितली शॉप जाली. वेर इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर? तुम्ही AI कॅमेरा बसयला न्हू. हे 150 मीटर हांगा नवी बिल्डिंग येता. 150 FIR. 200 कलर पळयावो. C1 is 200. ह्या जंक्शनाचेर जर अशे प्रोजेक्ट आयले आनी हांगा समज जर टर्न मारूंक मेळना, हाऊ पीपल यू एक्सपेक्ट पीपल टू टेक अ टर्न? दॅट मीन्स यू आर inviting them to commit offense and fine them. So this is the story of this Pandit Jawaharlal Nehru Stadium. We'll go to Allan Circle. Now this is very, very important as far as AI camera is concerned, as far as daily life of people is concerned. Because this is the road which is used by the ambulances to go to district hospitals. And every time I pass this road, I see the congestion. Because forget about AI, the signal can't work here. Signal does not work there because of the big circle. The circle has to be removed.
तुम्ही खरेंच लोकां खातीर करता ते सर्कल काडा. ते सर्कल हांगा इतले जाम करता की तुमकां हांव सांगूंक शकना. हें सर्कल आमचे कशें प्रॉब्लेमेटीक आसा तें सांगता. हे सर्कल हे फातोर्डा पुलीस स्टेशना लागून आमी अशें करून अशें येता. हांगा सर्वीस रोड ना. ती एक सायडीन चॅपल आसा. हांगा सर्वीस रोड ना. वो अंबाजीचो येदो असो रस्तो. तो अंबाजीचो रस्तो पळया तुमी. इट इज 11 meters एट लोको. हांगा ती मेहबूब टावर ती बिल्डींग आहा ती मोडपाक चान्सच ना तुका. नवी बिल्डींग. हांगा कितें जावपा आसा तें पळय. 30,000 square meter ही जमीन. ब्लू कलर. स्पेशल कमर्शियल झोन 300 FR. ही टर्नर. या टर्नर. ही बिल्डिंग. या टर्नर ऑलरेडी कमर्शियल प्रोजेक्ट जालो. हे तुगेले इंडस्ट्री पेप्सी. सो हांगा हे सर्कल उपयोग ना. वो 30,000 दिवची पयलीं जर 30,000 जर FR ते दिलो 300 times इट इज 1 lakh FR मिनिमम. 1 lakh FR जाल्यार हांगा तुमी हे सर्कल कितें करतले फ्युचराक तो पयलीं अभ्यास करात. टू स्टडी दॅट बिफोर इम्प्लिमेंटींग. म्हाका रिक्वेस्ट इंडस्ट्री मिनिस्टरा कडेन मनीस बरो कळ्ळें. म्हाका कोणा कडेन वायटपण ना पूण हें स्टडी करा न्याय दिया लोकांक. तुमी लोकांक भितर फोंडान घालनाका. हें आनी तुमी करता तें फोंडान घालपाचें. यू एट अ टायम इफ द सिग्नल इज ऑन नो एटलीस्ट मोर देन 6 cars does not cross the signal. हांव एक तुमकां हांव फाल्यां वरून बूक करता. हांव रावतां. तुमी मेजा गाडयो कितल्यो वता त्यो with this circle on. So माझो रिक्वेस्ट तुमकां की हें जें आसा either you change this affair नाजाल्यार आमकां म्हाका हायकोर्टान वचचें पडटलें. This is going to kill in near future. आतां पळोवया ओल्ड मार्केट. ओल्ड मार्केट सर्कल हो जो रस्तो येता हो हांगच्यान सर्वीस रोड आसा. there is a service road here which goes to Kolva 4.68 meters service road. वो कोलवा वता. वो ओडीबीचे 25 मीटर जाता. 14.29 हाजेर वयर 1 इंच वाडोवंक शकना कारण हांगा C1 C2